Nothing, no अवगुण. अवगुण नांत म्हणणी, अवगुण आसोंक पुरो. अवगुण कित्याक आमी पळय जाय. पूण आमचें कॉमन अंडरस्टँडिंग या कॉमन फिनॉमिना कितें म्हळ्यार हेरांचे बरें उलोवच्या बदला हेरान तीन तें सांगय हें असांगय तें आमकां बरें उलोवंक नाका. तुजें कितें वता बरें उलयल्यार कांय जडताय. म्हाका भावान भयणीन आमचे वी आर फुल ऑफ नेगेटीव. तूं केदाळ हेरांचें वायट उलयताय ते दाडा तुजें थंय बरें बरना, तुजें थंय वीक बरना आसा, वायट बरना आसा, तें वायट तूं उलयता, वायट तूं भायर येता. जेजू त्या खातीर म्हणटा न्हय जें कितें तुज्या पोटा भितर वता तें तुका वायट करूंक शकना. जें कितें तुज्या भितर जावन भायर येता पळय तें तुका वायट करूंक शकता. एक शब्द पुरो जेजूचो. त्या कितें मस्त फुडें म्हणलें आसा बायबल आमी तितलो आसा इतलो आसा म्हणा एक सेंटेन्स काण तें सेंटेन्स हर एक दीस एक एक सेंटेन्स काण तूं जियेलोय जाल्यार दॅट इज वॉट लिवींग द बायबल. यू आर वॉकिंग बायबल. वाचून सोडचें मैन न्ही. पळय कशें म्हणटा मोसर हाडां विरयता. हें कळ्ळें जाल्यार हाडांचो पिठो सयत तो काडटा. हाडांचो पिठो सयत काडटा. आनी तसलें एक मोसराक तसलो एक वायट पावर आसतना आमी कित्याक तातूंत एक जावंक जाय. Praise the Lord, hallelujah. सगळ्यांक ह्या सकाळच्या वरच्या शिकवण्याक व्हरता स्वागत. हो दीस देवान केल्लो अबरबायेचो. सूर्य उदेतना मोगाच्या भावान भयणीनो आमी ताचो तामसो रंग आनी क्रिम्सन कलर पळोवन कितलो संतोश पावता. कित्याक तो कलरूच कन्नडान म्हणचे मरे जिवಕ್ಕೆ मुद ನೀಡುತ್ತದೆ म्हणटा आमी. म्हळ्यार तसलो एक संतोष उल्हास आमकां तो दिता. तो सूर्य हर एक दिसा उदेतना तेच दिवनूच आसता. तो आज हांव उणो दिता फाल्यां चड दिता म्हणना. कित्याक सुर्याचे आपण परजळचे ते एक परजळ ताचो सदांच आसता. तो परजळ पळयत आसतना सकाळच्या वेळार तो परजळ पळयत आसतना मोतीक जावचें तें समाधान मोतींत येवचो तो उल्हास सगळो आमकां बऱ्या तरान हाडटा. ते देखून थोडे फावटी आमी उलयतना अशें म्हणटा हांव ही इज एवर ग्रीन पर्सन. शी इज एवर ग्रीन म्हळ्यार ग्रीन म्हळ्यार फूल ऑफ लायफ म्हणून अर्थ. फूल ऑफ लायफ. आनी त्या देखून आमी म्हणटा हांव बरी चुरुक्क आसल्यांक सुडसुड्या आसल्यांक दे आर एवर ग्रीन. दे आर ऑलवेज फूल ऑफ लायफ. हर एक पटी तांच्या थंय ते एक चीव आसा म्हूण. ते चीवाक मात्र न्ही ग्रीन कलर जलसीक अप्लाय केला. ग्रीन कलर जलसीक अप्लाय केला. आनी त्या देखून थोडे ग्रीन म्हणटाना ओ जलस म्हणटात. त्या थोड्यांक कळीत ना आनी थोड्यांक कळीत आसा. कळीत आसले केदां म्हणटात ओ दॅट ग्रीन कलर. पूण पॉझिटीव आस्पेक्ट काडनात. नेगेटीव आस्पेक्ट थोडी काडतात. पॉझिटीव आस्पेक्ट फूल ऑफ लायफ. बरें एक चीव बरोवन ओमतोच्या मापान म्हणटा आसतना जेजून कलरा विशयान सांगोना पूण बरोवन ओमतोचो जीव म्हळ्यार फूल ऑफ लायफ. दॅट इज वॉट वी सी. फूल ऑफ ग्रीनरी म्हणटा आमी. दीस लश ग्रीन म्हूण सांगता. आनी अशें आसतना आमकां ते ग्रीन एक शब्द पांचवो सोरो मेळटा थंय. हांव तुका व्हरता पळय पांचवो सोरो नॉट ड्राय. ते लश ग्रीन बऱ्या पांचवोपण आसचो तो सोरो मेळचे थंय. आनी आमी चड जावन पळयत आसतना रानवेळी जावं दी या पोपळांचो तोट जावं दी या माड जावं दी तांचे ग्रीन पळयता म्हणटा ओ तोट बरो आसा बारीक ग्रीन आसा. आनी खंय आसल्यार आमच्या मोतीक एक समाधान दिवंक शकता. तर आमी आमच्या जिवनांत कितें करता असले पांचवो कलर रंग जीव भरच्याक उपयोग करता. थोडे फावटी हो पांचवो कलर एका जलसी टायप आमी उपयोग करता. चड जावन आमी पळयल्यार जाल्यार हर एका मनशा थंय हो एक गूण मोसर अवगुण. तो गूण न्ही अवगुण मोसर आसतात. बरो एकलो चिरको भुरगो तरणाटो भायल्या गांवांत आसता म्हणा लागलो फादर एक 2 टॉपिका विशयान तुमी उलोवंक. तातूंत एक टॉपीक जावन आसा आमी मोसर करूंक नजो आनी मोसर नासतना जियोंक आमकां अवकाश करून दी जाय. आनी मोसर आसल्यार तो मोसर काण उडोवन बरें निस्वार्थी तरान
हेरांक बरेंपण करूंक आमकां जायते वांटो आसात ते वांटो आमकां सोदून दिव्येत की म्हणा लागलो. हें म्हळ्यार खंडीत जावन दितालो आनी 1-2 हप्ते राव म्हण सांगलें. तिसरो हप्तो ताणें सांगून म्हाका त्या देखून आयचे टॉपीक हांवें मोसोर आमकां कशें आमचें जिवन विबाडटा. ह्या हेरांचें बरेंपण आमी आशेत आसतना हेरांक मात्र न्ही आमकांय कितलें बरेंपण जाता म्हूण जायते वांजेलत आमकां सांगता. बायबल परत परत म्हणयो आमकां दिता एक आपुरबायेचें उतर आनी तें उतर अशें आसा, समाधानान बरयल्ली मोत कुडीक जीव दिता. म्हळ्यार समाधानान बरयल्ली मोत कुडीक जीव दिता पूण मोसोर हाडां विरयता. प्रोवर्ब्स म्हणयो चॅप्टर 14 वर्स 30. पूण मोसोर हाडां विरयता म्हळ्यार ती पूड पूड करता, पिठो पिठो करून उडयता म्हणलो एक शब्द तो जावन आसा. मोसोर जायते फावटी एक स्वाभावीक तरान अर्य कदें आसा म्हूण सांगत. मोसोर नासलो मनीस इल्लो उणो म्हूण दिसता पूण मोसोर नासतना जियोंक जाता. मोसोर नासता ते काय आमी काण घेवन तसो जाय. आतां थोडे फावटी म्हणटात न्ही कोलेस्ट्रॉल, थोडे म्हणटात आमी युट्यूबान पळयला कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड टू लिव म्हणटात. डू नॉट वरी अबाउट कोलेस्ट्रॉल. मात तूं डॉक्टर लागीं गेलो जाल्यार तो म्हणटा बॅड कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL आनी तें पुरो पळय ट्रायग्लिसरायड आनी हें पुरो चड आसल्या म्हणटात अरे रे 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 तुका जिवाक बारीक कश्ट आसा बाबा. तुजें कोलेस्ट्रॉल गेलें जाल्यार हार्टाक बारीक ट्रबल, हार्टाक मार पडटा आनी जायते सांगता. पळय दोनी आसा, प्रोस आसा, कॉन्स आसा. एका सायडी बरेंपण आसा. कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड in order to have energy in your body, not to get tired much. Another way, तो also तुज्या काळजाक थोडे फावटी इल्लो मार दिता. तशें मोसो आसपाचें म्हण कांय गरज ना. तेजो कोलेस्ट्रॉल एक दोनाकी जायचें म्हणटा एकाक बरें आनी एकाक पाड म्हणटात पळय तशें मोसोर बरो म्हणोंकूच जायना. कित्याक तो अवगुण, तो वायटत म्हूण आमी सांगत. तो स्वाभावीक तरान जायते थंय येता. बायबलच्या सुरवेत आमी पळयलें जाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा बायबलांत फस्टच एंट्री जाला मोसोर. कायनान पयली कुनी केल्ली. आख्ख्या संवसारान पयली कुनी जाली कायना देखून. कायन मोसरान बरलो. कित्याक म्हळ्यार आबेलाची काणीक तो एक सगोळीकर जावन आसलो. ताची काणीक देवान मानवली. ताची काणीक देवान मानवली, म्हज्या भावाची काणीक देवान मानवली म्हणून आनी संतोष पाव येते आसले. या ताका वचून शबासकी पाठयता ना तर देवाक आर्गां दिवं येते आसली. म्हज्या भावाची काणीक तुवें मानून घेतली न्ही म्हणून. पूण आपणाची काणीक चड तरान मानून घेवना, म्हज्या धाकट्या भावाची काणीक मानून घेतली म्हणून कायनान मोसरान आपल्या भावाची कुनी केली. आनी मोसोर हो स्वताचे थंय विस्तारलो की खुनी करच्या तितलें एक विबाड विपर्यास ताच्या थंय बरोवन आयलो. तर आमकां कळटा जेलसी ह्या मोसोर म्हळ्यार खंयच्या रितीर तो वसियत, खंयच्या रितीर तो नाश करता, विबाड करता. त्या देखून चड जावन मोसोर म्हणटना आमी जेवसाराक वलायता. कित्याक म्हळ्यार जेवसार मोसरी ताका बऱ्यान आसचें आसोंक नजो, कोणें संतोशान आसोंक नजो. तेदला तो थंय विबाड करूंक प्रयत्न करताच. हें कशें साध्य गी म्हूण पळयल्यार जायत्या जिवनांत आमच्या जिवनांत आमी वळोवन पळयलें जाल्यार आमी संतोशान बरें करूंक म्हूण चिंता आसतना मोसरी जेवसार विबाड करूंक पळयतास. ताचे स्वभावूच तसो मोसरी स्वभाव आनी तो पाड करूंक पळयता. बऱ्या स्वभाव असो केदाळे पाड करूंक पळयना. तर आमी हो मोसोर काणगेज म्हण कांय गरज ना. मोसोर नासतना जियोंक जाता आनी तसलें जिवन जियेलें तर तें देवाचें जिवन जाता. मोसरी जिवन आमी जियेलें जाल्यार तें जेवसारचें जिवन जाता. त्या देखून कांयन रागार पेटलो, मोसरान बरलो आनी ताणें ह्या संवसाराची पयली कुनी केली आपल्या भावाची. परत आमी पळयलें जाल्यार इल्लें मुखार सुन वचोन पळयलें जाल्यार जोझफ जुजे ताका कितें केलें. हाका जोझफाक ताच्या भावानी तो आपुरबाय तरा आपलो बापूय ताका बऱ्याकन पळयतालो, बरो मानतालो म्हूण चिंतून ताचे वयर मोसरान तें बरलें. त्या देखून ताणें जोझफाक विकलें. मात न्ही ताका विकून बांयत घालून ताणें हें नातलें बरें पळय ताणें वाचोंक नजो. आज संवसारांत म्हणलो एक मोसोर तांचे थंय बरलो. कित्याक मोसोर इतलोच आपल्या बापायन ताका बरें करून पळयलें म्हूण आनी चिंतचें. जायते फावटी आमच्या वास्तवीक जिवनांत असेंत थोड्यांची कंप्लेन येतात, फादर म्हाका म्हजी आवय बरी करून पळयना, म्हाका म्हजो डॅडी बरो करून पळयना.
ताका म्हज्या भावाक बरें करता, चड बरें करता. दॅट इज ए सिबलींग जलसी म्हणटा आमी, सिबलींग जलसी. खंयची आवय जावं दी, खंयची बापूय जावं दी, आपल्या भुरग्यांक हे कितले पळयतात. आमच्या दोळ्यांक तशें दिसोंक पुरो. कित्याक त्या एका आवयन आपल्या भुरग्यांक प्रसूत जाल्ली ती एकल्याक प्रसूत जातना चड दूख आनी एका प्रसूत जातना उणी दूख बगल्याय तिणें. तिची ती प्रसूतपणाची दूख सेम न्ही. त्या देखून आमकां दिसोंक पुरो थोडे कितें जाता, इल्लें वीक आसल्यार त्या भुरग्याक इल्लें चड एक्स्ट्रा फोकस दितात. शिवाय ते हेरांक ताचेर हेरां बरी न्ही म्हजी भुरगीं म्हणून ती लेखिनात. कितलोय वायट जावं दी, कितलेंय वायट जावं दी, ती म्हजींत भुरगीं म्हणटात आवय बापूय. कित्याक ते तांचें नेचर तशें, तांच्या स्वाभावीक तरान तांचे थंय ते गूण आयल्यात आनी तांचे थंय तो भुरग्यां वयर तांकां मोसोर आसना. एका रितीर दुसऱ्यांनी घाल्ल्या प्रभावा देखून जावंक पुरो. काल एकली आवय आयिल्ली, तरणाटी आवय, ती म्हणा लागली म्हजी आवय म्हाका हेट करता फादर, म्हजी आवय म्हजें बरेंपण आसना फादर. जावंक पुरो हांवें कांय चड वखमोल दिवना. कित्याक म्हळ्यार तिणें दिल्लें निदर्शन पळयत आसतना जायते तिका कितें अन्याय जाल्ल्या भरें दिसता. तो कित्याक जाला, खंयच्या रितीन जाला म्हूण सविस्तर उलोवन पळयत. एक दीस हांव येता, हांव बसून उलयतां कित्याक तशें जालां आनी कितेंय बरें करूंक जाता जाल्यार तातूंत करया. ते एक आवय आनी एक बापूय चड जावन करिनात. एका थोड्या कंडिशना खातीर, थोड्या एटमॉस्फियरा खातीर जाल्लें जाल्यार तें सारकें करूंक आमी पळयत. ताच्या बदलाक आमी कोणाक ब्लेम करून ते मस्त्रान करतात म्हूण आमी चिंतूंक जायना. पूण अनेक रितीर पळोवंक गेलें जाल्यार स्वाभावीक तरान आमी थोडे फावटी मस्त्रान भरता. कित्याक म्हळ्यार हेरांचें बरेंपण आमी पळोवंक शकना. हेरांचें बरें जातना आमकां ऑटोमॅटिकली मोसोर येता. आनी त्या देखून आज जायत्या अनाहुतां घडल्यांत आमच्या जिवनांत आनी एकलो म्हाका वायट करता म्हूण आमी चिंतचें. कित्याक म्हळ्यार तांचें बरेंपण म्हाका पळोवंक हांव शकना. ती बरी जातना तूं संतोश पाव न्ही, तुका कितें प्रॉब्लेम ना. ताणें आमच्या विरोध वचोन बरी जाल्यार विरोध आनी घेनाका. कित्याक म्हळ्यार ते विरोध म्हणलो शब्द तो आमकां क्रिस्तांवांक लायक न्ही. तो दुस्मान म्हणलो शब्द आमकां कॅथोलीक क्रिस्तांवांक तो आमचो न्ही. कित्याक त्या देखून जेजू म्हणटा दुस्मानाचो मोग कर. मोग कर म्हणल्या क्षण तो दुस्मान जावन उरना. अब्राहम लिंकन आपलं इलेक्शन विन जालें जाल्यार, प्रेसिडेंट इलेक्शन विन जालें जाल्यार ताचे कडेन कोणें विचारलें तुज्या दुस्मानाक कशें दुस्पटयताय, तुजे ते एनिमी जाल्ले पळय जायते दुस्मान तुजे विरोध काम करताले पळय इलेक्शन वेळार तुका डिफीट करूंक कितें करताय तूं. तो म्हणा लागलो की हांव तांकां संपूर्ण तरान नाश करता. म्हणा लागलो की हां तें जाय एक अध्यक्ष जावन तुवें तें करी जाय, तांकां नाश करी जाय, तांकां सोडून वचो. तुका आतां पावर आसा, तुका अधिकार आसा. तुज्या अधिकारान तुवें तांचे संपूर्ण तरान विभाड करूंक जाता, सत्यानाश करूंक जाता म्हणा लागलें अब्राहम लिंकन. येस हांव तांचे सत्यानाश करता म्हणा लागलो. कसो करतालो, कितें तुजें प्लॅन. ताका तो म्हणा लागलो आय वील मेक देम माय फ्रेंड्स. जालें, सिंपल. हे आमकां आमच्या मोतीक आयल्यारय आमकां करूंक नाका. कित्याक म्हळ्यार तशें केल्ल्या देखून आमी डिफिटेड म्हूण चिंता. वी आर द विनर्स. आमी जैते वन जाता तातूंत आमी चलवणी आपणयना. तेजे बदलाक आनीकी बेनॉलन्स आमी क्रिएट करता. त्या देखून कोणी तरणाटी आयले जाल्यार कामाक वयची हांवें म्हणचें वेन यू गो देर क्रिएट लॉट ऑफ बेनॉलन्स. म्हणचें बेनॉलन्स म्हळ्यार तूं थंय गेलाय, तो जागो बरो आसा, आनीकी जायत्या जाणांक ते आपणोर क्रिएट युअर ओन पॉकेट्स. क्रिएट युअर ओन पॉकेट. कितलेंच सांगल्यार हें करता आसतना मनशां बघता हांवें कितें आतां काडी जाय, हांगा बरें आसल्या जाग्यार हांवें कितें आतां काडी. त्या देखून आज आमची समाज फाटी उरल्या. आमी उलयता व्हडलें व्हडलें तें करता आनी हें करता. आमची सेवा खंय ती ग्रास रूट लेवलार खंय गेल्या. कितल्या जाणांक आमी वयर हाडला. एक तशें वयर हाडलें जाल्यार आज कसो एक संभ्रम आमचे थंय आसता आसलो. त्या देखून कालच्या ह्या 2 दिसां पयलें एकलो चेरको भुरगो आयिल्लो. तसो मागो न्हू म्हाका माल्टा कसोंक आसा, हांव स्टडीसा वचोंक. ताका हांवें म्हळें वेन यू गो टू द माल्ट ओपन युअर आयज अँड लूक अरावंड ब्रॉड लूक. थंय आमच्या पाद्री पियेचे व्हरते एक श्रायन आसा. हांवें म्हळें पयलें थंय वच, तुका इल्लो टायम जाल्ल्या उपरांत तुका कळटलें माल्टा इज नॉट ए वेरी बीग आयलँड, इट्स अ स्मॉल आयलँड. सो यू कॅन गो देर. आनी थंय वचून एक फोटो काड म्हाका धाड त्या पाद्री पियो लागीं. आनी ताचे कडेन माग ह्या नव्या जाग्याक हांव आयलां,
ह्या जाग्यांत जायते बरें शिकप हांवें जोडून सगळ्यांकी जाय जाल्यार बरेंपणां आपणावच्याक आनी खंय सकडी ऑपॉर्च्युनिटी आसा अवकाश आसा ते हेरांक घेवन घाल. आनी दॅट इज वेर तूं चिंतूंक बरो थोडे फावटी ते म्हजे डिफीट जाता कोणा हांव कितें जाता कोणा. इज नॉट ए डिफीट, इट्स अ विक्टरी. तूं तुजे पॉकेट्स क्रिएट कर आनी त्या वेळार तुजे थंय जायते जाण तुका आसतले. आज तूं चिंता एकलोत हांव म्हाका कोणी कंपनी ना आनी एका भुरग्यान थंय तुजे उपरांत येवच्यान ताणें तशें चिंतून वचो. आमच्यात तुज्यात मोगाचे कोण आसात, तुजे इश्ट आसात, तुज्या वळखीचे आसात, ह्या कोणी तुजे कडेन ससाय विचारल्या म्हाका थंय वचोंक हेल्प करा, म्हज्या भुरग्याक हें काम जाय, वन घाल, तुजें कांय वचना. इनसेक्युरिटी थोडे फावटी कित्याक गी म्हळ्यार हांव म्हज्या कितें वयर येता कोणा म्हूण येवन वयर येवन कितें जालें प्रॉब्लेम. परत एकलो चेरको वच म्हाका जेलस विशयांत उलोवंक विचारलो. चेरको म्हणा लागलो, फादर आज म्हजी सॅलरी इल्ली चड आसा, खासदार जाल्ले उपरांत म्हज्या ह्या वकिलाची सॅलरी म्हजे की चड वचोंक पुरो फादर. कित्याक म्हळ्यार ताचें क्वॉलिफिकेशन बरें आसा. ऑफन आमी कितें करता म्हळ्यार म्हजें क्वॉलिफिकेशन बरें, हांव बरो आनी सैरीक जातना म्हजे इतलें ना, म्हजे इतली ताची सॅलरी ना म्हण कंपेर करूंक पळयता. हो भुरगो म्हणा लागलो, इट्स अ ब्युटिफूल वे. आनी तो म्हणा लागलो, सी मे बी अर्निंग मोर देन मी फादर अँड हर जॉब विल बी मच बेटर दॅन मायन. कित्याक ताचें क्वॉलिफिकेशन इज व्हेरी हायर, मच हायर दॅन मी. ते एक पॉयंट पळोवन हांवें चिंतलें, इज आउटलूक इज व्हेरी गूड. आउटलूक इज व्हेरी गूड. तेच आउटलूक काडून गेलो जाल्यार आपुरबायचे कुटुंब आमकां बांदूंक जातात. लग्न जाल्या उपरांत येस ही अप्रिशिएट्स जाय तेचे गूण ताणें ताच्या मुखारच सांगूंक लागलो. जशें अशें नथींग, नो अवगूण. अवगूण नात म्हण न्ही, अवगूण आसोंक पुरो. अवगूण कित्याक आमी पळय जाय, पूण आमचें कॉमन अंडरस्टँडींग या कॉमन फिनॉमिना कितें गे म्हळ्यार हेरांचें बरें उलोवच्या बदलाक हेरान तीन तें खंय हें अशें खंय तें आमकां बरें उलोवंक नाका. तुजें कितें वता बरें उलयल्यार कांय जडताय. म्हाका भावान भयणीन आमचे वी आर फूल ऑफ नेगेटीव. तूं केदाळा हेरांचें वायट उलयताय ते दाडा तुजें थंय बरें बरना, तुजें थंय वीक बरना आसा, वायट बरना आसा, तें वायट तूं उलयता, वायट तूं भायर येता. जेजू त्या खातीर म्हणटा न्हय, जें कितें तुज्या पोटा भितर वता तें तुका वायट करूंक शकना. जें कितें तुज्या भितर जावन भायर येता पळय तें तुका वायट करूंक शकता. एक शब्द पुरो जेजूचो. त्या कितें मस्त फुडें म्हणलें आसा बायबल आमी तितलो आसा इतलो आसा म्हणा एक सेंटेन्स काण, तें सेंटेन्स हर एक दीस एक एक सेंटेन्स काण तूं जियेलोय जाल्यार दॅट इज वॉट लिवींग द बायबल. यू आर वॉकिंग बायबल. वाचून सोडचें मैन न्ही. पळय कशें म्हणटा, मसर हाडां विरयता. हें कळ्ळें जाल्यार हाडांचो पिठो सयत तो काडटा. हाडांचो पिठो सयत काडटा. आनी तसलें एक मसराक तसलो एक वायट पावर आसतना आमी कित्याक तातूंत एक जावंक जाय. आनी त्या देखून आज आमी पळोवचे प्रमाणे आमी तातूंत भायर येवंक प्रयत्न करीत. जायते बरें तालंतांनी बरयल्लीं आसात, जायते सक्सेस आपणायलेले आसात, बऱ्या बऱ्या कामांत आशिल्ले आसात. तांकां बरें तांच्या जिवनांत बरें परफॉर्मन्स करूंक तांकां मेळ्ळा. बरीं शिकचीं आसात. हांकां चड करना पळयल्या प्रमाणे एका तरेचो मसर आनी एकल्यान बरें करून शिकून वचो, आनी एकल्यान बरें काम मेळोवन वचो, आनी एकल्यान वयर येवन वचो. अरे देवा, तुजें तें आशिल्लें बरेंपण तूं हेरां तें वांटून घे न्ही. तुका तें देवान दिनातलें जाल्यार खंय न्हू दिता आसतलोय. हांवें केदाळ्या म्हणचें आसा, आमी मिनिस्ट्री करता आसतना जें कितें कोण दिता दिनात दॅट्स सेकंडरी, आमी तें पळोवंक वचना. पूण देवान मिनिस्ट्री दिता आसतना द लेबरर्स डिजर्व्स हिज वेजस म्हणटा बायबलान तो. आनी तो दिता. आनी दिल्लें आमच्या तें दवरून बसच्या बदलाक पॉकेट बदला एट द एंड ऑफ द डे इट शूड बी एम्प्टीड. एम्प्टीड म्हळ्यार तुज्या खातीर न्ही, कोणाक गरज आसा तांकां इल्लें 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 दिवन. काल एकली म्हणा लागली, पात्रांव लागीं गेले जाल्यार थोडीं येता आसतना कांय बळसां जाल्यार तो काडटा आनी दिता. हांवें येता हांवें म्हळें घे, मागीर आयल्यार मेळचें ना. बळस घाली जाल्यार हांव कोणा जावन दितालो, नाजाल्यार तुवें बळसान घालूं वचचें पडटालें म्हळ्यार. ती म्हणा लागली कितें तसो अर्थ कितें म्हळ्यार आमचें तें आसलें आमी दिवंक शिका जाय. वय त्या देखून आमचें दिवचें म्हळ्यार आमी कालेजींचे पयशे मात्र म्हण ना. तुजें तें टॅलंट आसात, तुजें तें एक बरें उलोवणें आसा, तुका एक सकत आसा, ह्या प्रमाणे प्लॅनिंग करची. थोड्यांक एक मॅनेजमेंट कॅपॅसिटी आसता,
ते मॅनेजमेंट ही सगळी कॅपॅसिटी पळयलें एक एकल्याची नंतरची तालंत आनी पळयत आसतना ती आमी हेरांच्या बरेपणा खातीर वांटून घेवंक जाय. आमच्याकी बरें तांचे कडेन आसा, आमच्याकी वयर ती आयल्यांत, म्हज्याकी चड वयर ती आयल्यांत. आज आमचो स्वभाव त्या देखून आमी जायतीं जाणां आमी म्हणचें आमची समर्थ मसरी कित्याक मसरी म्हूण आमी भोंवचें नाका. ताच्या बदलाक आमी एक एकलो मोसर होगडोन घेवन मोसर खाण उडोवन बरीं जाय आमचो स्वभाव बरो जाय. त्या दाळा अर्येका सांगता आमी बऱ्यान जिवंक जाता आनी हेरांचे उदार घेतेंत आमी वांटेली जाता आसतना तुजे थंय ती एक तृप्ती भोगता. दॅट्स अ तृप्ती भोगता. भितरल्या भितर एक खरो संतोष उब जाता आनी तो तुका बेनेवलन्स आमकां मस्ताणाक कळीत ना. आमी हेरां थंय मोसर करतना, हेरां थंय राग करता, हेरां थंय द्वेश करता आसतना तुजें थंय कितें उब जाता पळय तें नेगेटीव एनर्जी. ताचे बदलाक हेरांक बरें करता आसतना तुजें थंय तृप्ती भोगता पळय, तृप्ती तें जावन आसा इन्नर जॉय. आनी तें जावन तुजी एनर्जी. यू आर गेनिंग, यू आर डेपॉजिटींग. तूं जें कितें दिताय ताच्या वयर तुका इंट्रस्ट मेळटा. लोन काडल्यार तुवें इंट्रस्ट तांकां बारीक करी जाय. डेपॉजीट वाडल्यार ते तुका पयशे घालतात. 1 लाख धरल्यार आतां बँकाच्या सिनियर सिटीजनाक पळयलें जाल्यार पोस्टान जाल्यार 8,000 लागपाक मेळटात, बँकान जाल्यार 7,500 मेळटात. तुवें तेंत वचून लोन काडलें जाल्यार बरीचें तुवें 9% 10% सोसायटीन तुवें काडलें जाल्यार थोडे जाण 14-15. थोड्यांक एक लोन मेळचें म्हळ्यार एक व्हडलें आस्त मेळिल्ल्या बरी. तेव्हा आमकां लोन काडचें चड. लोन म्हणटा आसतना हो वयर नीट जातात. आबा कोण हें काय हे मागीर लोन दिता म्हळ्यार जायते जाण फोन करून सांगतात तुमकां लोन दिता आमी, तुमकां लोन दिता. तुजें लोन तूं दवर, आमकां नाका आबा तुजें लोन काडून तुजो. थोडे जाण ते ग्रास आनी थोडे जाण म्हणच्या फादर म्हाका लोन मेळच्या खातीर मागा. त्या खातीर हांव मागना म्हळें. फाल्यां जागा आनी तुजें जिवन सत्यानाश जावचें नाका. तुवें कितलेंय केलें जाल्यार लोन काड थोड्यांनी बुडोवचें. बुडे लक्षण तुका माफी जालें म्हणचें न्ही. बँकाक तुवें चीट केला सांग बरो, पूण देवा चीट करूंक जायना न्ही. जायते जाण आमचे क्रिस्तांवच लोन काड एक बोट दाखोवन, एक सायट दाखोवन, ते कोणाची सायट दाखोवन ते मॅनेजराक मागकोट कर, ताकयल्ले भितरल्यान पयशे दिवन मागीर ते बांदयतात. सिंपल लोक आमचो पाप. आतां सो कॉल्ड सिनियर वयस्कर म्हणटात पळय ते बाबी इल्ले म्हणी आसूं न्ही म्हणून बँकान व्हरून दवरतात. आनी ह्या मनशांनी असो दोगो दिल्या देखून थोडे सोसायटी बुडोवन वतात. थोड्यांचे मोटीव तसोच आसता, पण आमी इल्ले सडतेक मेळटा, खंय सडतेक मेळटा म्हणटात पळय ते घडये भितर खंय नापयस जाता म्हूण सांगूंक जायना. त्या देखून मेळटा म्हणून हळटा सिक्रेटली वचून ते घाली नाकात. ताका एक लिमीट आसा. इतलें मेळ्ळ्यार पुरो आमकां. ताकाच आमी म्हणचे आपलेशी आशा आनी कितें जाय. आनी अशें आसतना ताचे सांगता आनी एक गिफ्ट येता. गिफ्ट जालें अवगूण, जेलसी. म्हाका आनी कितें जाय म्हणटा ताका चड मेळ्ळें म्हणटाना म्हाका जायना. तो तसो. ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणटाना ताका दिलें म्हाका दा न्ही. हांवें म्हणचें कोण एक दीस हांव मिसा केलो मरणाचे मिसा केलो फादरा म्हणा लागलो बरो वळखीचो फादर सगळें वांटून दिवं. फादर देव बरें करूं फादर, थँक्यू सो मच. सगळें वांटून जालां न्ही. वांटून म्हळ्यार एकल्याक सरमावो, एकल्याक वेलकमींग या, आनी एकल्याक मीस, आनी एकल्याक मरणाची विधी, अशें पुरो वांटून जालां. म्हळ्यार देव बरें करूं फादर इल्लो टायम मेळ्ळो बसोंक बरें कर. आयकता तुमकां सगळ्यांक. नेवर इश्टू तेसे आमी म्हाकाच जायचे तें जायचें हें जायचें म्हूण हांव तें दिल्यार मात्र येता. हांव तें दिल्यार काल्याक वस्त तुजें प्रेजन्स इज मोर इम्पॉर्टंट. माग त्या टायमार तुवें तें परफॉर्म करचे बदला माग. बरें जावं दी सगळें, हे कुटुंबाक बरें जावं दी, तांचें जिवन बरें जावं दी. मायंडसेट चेंज करी जाय आमी. मायंडसेट चेंज केल्यार मात्र आमचें जिवन बापूरबाय तरान जिवंक जाता. हेरांक बरें जिवंक सोडूंक जाता. ना तर आमचें थंय ती जेलसी चड. ताका म्हळ्यार हांवें डेपॉजीट केल्यार इंट्रस्ट येता. तुवें उत्तेजन दिवचें हेरांक इल्लें एनकरेज करचें. तें केल्यार तुजें थंय डेपॉजीट येता, भितर येता, इन्क्रीज जाता, तुजी एनर्जी इन्क्रीज जाता, तुजो संतोश जाता, तुजी तृप्ती इन्क्रीज, सॅटिस्फॅक्शन म्हणटा पळय द ग्रेटेस्ट सॅटिस्फॅक्शन म्हणटा पळय तें इन्क्रीज जाता. ना तर तूं हांगा मोसरान बरसी जाल्यार तुका लोनाक तुवें फारीक करचें पडटा. तुजें पुरो नेगेटीव हांगा आसल्यार खाली जाता. बरो ना. त्या देखून आमी सगळें आमकां पावस जाय, आमचें कितें न्हंय बरो जाय, आनी आमकां पिवंक उदक जाय तें बरो जाय.
आमचेतय पॉझिटिव्हिटी बरं जाय, आमचेतय तसले एनर्जी बरं जाय आनी ती एनर्जी आमी हेरांक दिवंक जाता. एखाद वेळ आमचे टुंबेट जाम भरल्यार मात्र येणे बरो उदक पिवंक मेळटा, नातर उदक पिवंक मेळटा. तशें तुजे भितरय तसली बरी एनर्जी भरली जाल्यार मात्र तुवें हेरांक दिवयेत, नातर कितें दितालोय तूं कोदळ उदक. हां, तशें दिवंक आमकां आपोवना. ताका आमी समजून घेना, त्या आमी वाचल्यार आमकां ताचो अर्थ समजना. जिवीत दिवच्याक आयिल्लो जेजू, तुवें आयलाय जिवीत दिवंक. वॉज नोईज मास्टर आतां ते मरण पावल्यात त्या सरकाराचो आसात गणपती लिगरीन रोन केदार म्हणटालो, वेन यू गो टू ए कम्युनिटी डोंट सिम्पली गो अँड स्टँड फादर आय हॅव कम. सांगान तेजे बसतो वचोन बेश्टे रावन म्हाका खंय आसा कूड म्हूण सदी नाका. पयलें गेल्ल्या त्या सांग म्हणटालो तो, कितें सांग? फादर आय हॅव कम दॅट युअर कम्युनिटी मे हॅव लायफ. हांव आयला जिवीत बरोवन दिवच्याक. तुजे रूम खंय आसा, थंय म्हाका काल आसा, कसली फेसिलिटी आसा, म्हजी मिनिस्ट्री घाल्याय गी ताका न्ही, जिवीत दिवच्याक बरोवन ओमत जमापाचें जिवीत. आमी खंयच्या घरांनी गेल्यार येसन सांगचे हांव आयला जिवीत दिवंक, बरोवन ओमत जमापा जिवीत दिवंक. तूं जिवीत दिवंक आयला म्हणून तुका साबल्यार मागीर पळय थंयसले एक मनोभाव आसा, कांय ना येता आसतना जायगी नाका गी कोणाक वेलकम करतात. तेन्ना बऱ्या तरान वचोंक जाय, घरांनी वचोंक जावं कितेंय जावं, खंय कोणा लागीं वचोंक, खंयच्या संभ्रमाक आमी वचोंक जावं, कितलेंय दूख आसूं दी, तें दूख माया करच्या खातीर आमी डेपॉजीट करीत जाय, बरी एनर्जी डेपॉजीट करीत जाय. आनी त्या वेळार आमचें जिवीत कितलें अपुरबायेचें जाता. आमचें जिवन जायते बडें आमी विभाडण घेता. जकोबाचें पत्र ह्या मसरा विशयांत जायतें सांगता. जकोबाचें पत्र 3रो अध्याय 14वी वळ, ह्या 14वी 15वी आनी 16वी वळ आमकां कितें सांगता तें आमी आयकोव्या. 14 पूण तुमच्या काळजांनी कठीण मसर आनी स्वार्थी अभिलाशा आसा जाल्यार तुमचे बाडाय उलोवन सताविरोध पडकिरे जायनाकात. मसर आसा पूण आमी दाखयना म्हणटा न्ही, थोडे बडे आमी म्हणटा एक गाद आसा, बोडी धरल्यार मसर सरता म्हणटात. म्हळ्यार तितलो मसराचें थंय आसा, बोडी धरल्यार एक बोडी धरल्यार मुयो सरतात पळय, तशें आमचो मसरी थोडे बटी बोडी धरल्यार सरता म्हणटात मालगाडी. आनी त्या खातीर तो म्हणटा अभिलाशा तुमच्या काळजांत कठीण मसर आनी स्वार्थी अभिलाशा आसा जाल्यार तुमचेच बाडाय उलोवन सताविरोध पडकिऱ्या जायनाकात. असली जणवाय वयर देंवन येना, ती संवसारी कीळ सैमाची आनी जंवसाराची. जंय मसर आनी अभिलाशा आसा थंय अक्राम आनी हर एक अणवी करणी आसा. ताका म्हळें नेगेटीव ब्रिंग्स नेगेटिविजम, पॉझिटिव्ह ब्रिंग्स पॉझिटिविजम. डेपॉजीट इंट्रस्ट भितर हाडटा, लोन आमचे इंट्रस्ट पयशे आमी फारीक करी जाय पडटा तितलेंच. त्या देखून मसर आनी अभिलाशा अणवी करणी आनी अक्राम आमचे थंय वाडयता. त्या खातीर आमच्या जिवनांत केदाळ आमी जियेत आसतना बऱ्या तरान जियोंक आमकां तो थंय अक्राम आनी हर एक अणवी करणी आसा. पूण वयता लाभता ती जणवाय पयल्या सुवातेर नितळ संगता समाधानाची बोळी सुदासून व्हरता, तसली दाळ्यान भरलेली बऱ्या करण्याचें फळ दिताली आनी पक्षपात आनी कपाटपणी नातलेली थंय जाताली. त्या देखून आज कळटा न्ही, अक्राम आनी अणवी करणी खंय जावन येता, मसरां जावन येता. त्या देखून थोडे जाणां आमी तांचे विरोध नातल्यार ते आमकां विरोध आसात. कित्याक की म्हळ्यार तांचे थंय ते अक्राम सदांच भरिल्लो आसा. कितें दिताले भायर तेन्ना ते दितात. त्या देखून तूं तकली तांच्या वयर पडोवन ती तशें करतात, हांवें कितें करूं जाय, हांवें कितें करूं जाय. काल एकली आयली म्हणा लागली म्हजे कडेन, फादर ताणें तशें केलां, ताणें अशें केलां, ताचें कोण भायर हाडटलें, म्हजें मात्र तो मनीस सांगता. ताचें भायर हाडचें नाका म्हळें हांवें. ताचें भायर हाडून तूं घालाय ताचे बरी जावंक येताय बाये. सोड, ताका तुज्या मोतींतलें काण दवर. ताका तूं मोतीन तूं ओवेताय जाल्यार होरे काणिके बरी हांव कितें करूं? होरे काणिके जाल्यार बरें, नाका जाल्यार वायट होरे काणिके दिवचें न्ही. होरे काणीक व्हरतना बरें व्हरचें. जाल्यार बरें माथ्यार काडून तकलेन काडून तुजी तकली पिसान तर करून घेताय. आज जाल्यार बरें अपुरबायेच्या 4 दिसाचें जिवन
इतल्या पुरबाय तरान बऱ्या तरान जिवच्या बदलाक हें बरं काणकोण आमी भोंवता वेणे तेणें ताका तेणें थोडे वटेन म्हणचे आसा हे ल्हान कितें OCD म्हणटात ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर फियर एंड एंग्जायटी या ADHD हें सगळी काणून आमी अयो व्हडलें पांया पदाकाल चिल्लून उडोवंक जाय जेवसाराचें विघ्ना जेवसाचें वडणं ताळण्यो हें सगळी घालें काडून बसचें वो तो म्हाका ताळटा तो म्हाका नाडटा म्हाका जायना मागोवंक जायना म्हाका न्हीदूच येता एरा टायमा तुका न्हीद येना न्ही डान्स करतना खंयच्या फंक्शनां वतना खंय मजा मस्ती थंय तुका न्हीद येना कित्याक म्हणल्यार तो बऱ्या तरेची पॉझिटिव्ह मजा करून नजो म्हणना हांव ते करीचे पूण नेगेटिविटी केदाळय आमी पयस दवरूंक जाय आनी अशें आसता मोगाचें न्हू आमी ह्या मसर जावन कशें भायर येवयेत हो मसर बगून नजो म्हूण जायना म्हणजे ते येवंकच नजो म्हूण तूं एक वय घालूंक जायना गोरवां घाल येत एकलो म्हणलो म्हाका येयल्लो तें येवंक जायना फादर रेतेरीक कित्याक बाबा आमचो पागोर पडला गोरवां राखचे फादर हांव म्हणलें कितलो वेळ राखताय तूं गोरवांक सकाळ संजे वय फादर 8-9 येता ते जाल्यार तांकां एक एकल्याक धांवून येताना वेळ जाता फादर देवा सायबा तूं एक त्या गोरवांक ते सगळो दीस राखून बसताय पयलीं आमी गाद्या लागीं गाद्या मेरेर आनी सुकणीं येतात म्हणून एक बोडी काडून अशें हालयतालें हांव गोरवांक राखता खंय मॉडर्न टायम्स कितें म्हणे करियत न्ही म्हळ्यार वय घालून जोडीन आनपाता कितें ना तूं तांचो जागो आसा खंय तांच्या जाग्यार हांवें म्हणलें इल्लें सोड न्हू तुज्या जाग्यार वय घाल तांच्या जाग्यार घाल न्ही तो आमचो जागो अरे बाबा तूं मरतना व्हर आसा न्हय वा हांवें आमचे माणिपालांतल्या ट्रिनिटी सेंटर स्कुलाक पगार घालतना एकली धांवन आयली सकाळी फुडें हांव गेलातलो कामाक घराक आपयलें ओ म्हजो जागो फादर तुमी कशें हांगा पोंड काडलो म्हणलें हांवें काडूं ना ताणें कामागारांनी काडल्यार रे तुमचो जागो म्हणून तुमी काडलो हो म्हजो जागो हांवें ताका म्हळें अंचूर उलाय पडलें इल्लें भितर पोंड काड आसून तो थंय दवर ती मरतना तातूंत तिका पुरया म्हळें तातूंत पुरया नाका जालें आमी ल्हान ल्हान एक धाकट्या इतलोच म्हाका न्हू कांय 1 इंची आसा की ना तिच्या काले वेते आहले तिका आशिर्वाद मेळटा आसले ओके आमकां काय आशिर्वाद आतां आमी तिच्या जावन काण ओडोवना जाल्यार ती म्हणल्यार ओ पोंडवा म्हाका आतां आसा की ना गेला कोण ना ती आनी की जीव आसा पोंडवा घाल जालो म्हणून म्हाका पडोवन वचो ना पूण पळय एक एटिट्यूड्स कोणी जावन तो मोसो ल्हान कुडको हांवें ताका सांगलें तो सोड घाल एक 3-4 इंची चड हांव फादर हांगा हांव तितून म्हणून मस्त जागो येता खंय फादर जाय तुजें मर्जी सायबा तूं त्या एका जाग्याक आनी त्या गोरवां राखोन ह्या रेतेरी घेवन तुवें सोडलाय न्ही म्हळें हांवें ताका रेतेरी घेवन तें बरेंपण आपणाचें जें चड न्हू वो त्या गोरवांक राखता आनी मोतीन कितें पुराय चिंता कितें वागता तें म्हाका हें पडोवन वचो ना पूण हांव एक वखमोल दिवचें जाल्यार आमी कितें करता म्हळ्यार अशें आमी तातूंत आतां तातूंत भायर येवचें ताका म्हळें येवं नजो म्हूण आमी एक आंकडो घालूंक जायना एक वय घालूंक जायना एक गेट घालूंक जायना पूण तो पॉझिटिवायज करियत असलो मसो राबळे येवचो तो आमी पॉझिटिवायज करन आमच्या जावन तो कंप्लीट तरान नाश करियत कशें एक मेळें उदक नितळ करचें जाल्यार ताका कितें करचें मेळें काडूंक जायना ताचे बदलाक बरें उदक वत ताका बरें उदक वयत जावन वतून तूं वच पळय तें मेळें आसलें उदक तें कदळ आसलें उदक कदळ जावन उरना तूं वतना 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 तें मेळें पुरो भायर वता मागीर नितळ उदक येता तेंच बरें म्हळें मसोर आमच्या जावन काणूड हें बरें म्हूण बरो व्हेरी सिंपल bring goodness inside त्या देखून द फर्स्ट पॉयंट मसला जावन आमी नितळ जायचे तर एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड ताका म्हणटा आभारी काळीस भोव दिनवासण्याचें काळीस आमचे एटिट्यूड्स ते जाय देवान कितलें बरेंपण केलां कावंट युअर ब्लेसिंग नेम दाय वन बाय वन तुका देवान दिल्या सर आशिर्वादाक दी देवाक आर्गां दी कितलें बरेंपण केलां देवान अमके दाळा मिसां वता आसतना बायकार वता आसतना म्हज्या मतीन थोडीं गितां गावचीं आसात आनी तातूंत एक कावंट युअर ब्लेसिंग नेम दाय वन बाय वन कावंट युअर ब्लेसिंग सी वॉट गॉड हॅज डन कावंट युअर ब्लेसिंग नेम दाय वन बाय वन पळय देवान कितलें बरेंपण केलां जाल्यार आमी कुरवोन पिरंगोन दुकां गळोन तें ना हें ना तें ना काल एकली म्हणा लागली नेदरलँडांतून आयिल्ली म्हाका सांजेर मागीर हांव थोडी वाटी जस्ट विजीट करण्याचेर येयलें उलोवचें म्हणल्यार म्हाका चडांचो अनुभव मेळ्ळो जाल्यार बरें आतां म्हाका पिचींग आयिल्लें इजी जाता त्या देखून ती म्हणा लागली फादर कित्याक ते इंडियांत मँगलोर म्हणना लकिली इंडियांत चड जाण म्हणटात म्हजे कडेन ना
हांव म्हळें सकाळीं कावळो येवन घालें करता घर लागीं. आतां कावळे दिसना हेणें बरें कावळेच नात आतां. थंय कावळो येवन घालें करता, का का का. आमकां तित्त संवय ना ना ना. मागीर ते विचार लागली म्हज्या कडेन, तुमी ना म्हळ्यार हांव दिता हें तुमकां. आनी तें पयलें कळत जाय बाये. त्या तुका हांवें केदाळा म्हणच्या आमचे कडेन जायते आसा देवान दिल्ले इतलें आसा की ना म्हळ्यार एक शब्द येवचो ना. आमी जायते जाणां म्हणटा दिल्लें आनी ते घेता हांव. पूण तूं दिवंक शिकलें, तुजें कुटुंब दिवंक शिकोवन हांवें केदाळ म्हणच्या ह्या जाग्याच्या धार्मिकाच्या खटपांनी पयलें दिवंक शिका जाय, पयलें दी जाय. आमी दिलां म्हूण सांगचें म्हूण कांय गरज ना, पूण दिवचें काम पयलें दिवंक शिकलें जाल्यार देवाचें वर्तेपण थंय दितालो. त्या खातीर एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड देवान दिल्ल्या सर बरेपणा खातीर तुवें तें वापस ताका आनी एका मापान दिवचें जावन आसा. कितलेशें दिलां आमकां देवान आतां. देवा ताणें दिल्लें हें सगळें हर एक जिविताची हर एक घडीत पळयली जाल्यार पुरो. कित्याक पुरबाय तर आमकां रचलां. परमच्या विनोदान आमचे बेनेफॅक्टर डे दीस ताचे दाया स्कुलाचो व्हिडिओ गेलो. थोडे जावन पळोवंक म्हळ्यार फादर तें पळोवन आमकां आतां बघता फादर देवान आमकां कितलें बरें करून रचलां. आतां बघता न्ही 60-70 जालीं. आतां बघता येदोळ खंय गेली म्हणना येदोळ तुका बगनातल्या रे म्हणना आतां बगलें न्ही, आतां बगलें न्ही तुका. तें पुरो. दॅट्स रायट. Even at the last minute you feel that God has done wonderful things for me. That is what fullness. That is what full of life. तें आसा तें आमचें थंय. ताचे बदला कितेंय चड उणें जालें इल्लें चड इल्लो बरो आत्मीक तरान ते रेतीर कंडक्ट करचो पोर फाटलेसांनी थंय बायल म्हणा लागली काय आमकां देव बरें करिना. हांव म्हळ्यार इतल्या वर्सां जावन ताणें केल्ली ती रेतीर, इतल्या वर्सां जावन ताणें तें ऑर्गनायज केलें तें आत्मीक कार्य खंय गेली, खंय आसा तें फळ. तर हेरांच्या देखी खातीर करताय तुका तें तृप्ती दिवंक शकना. कित्याक म्हळ्यार तुवें तें भितर घेवनाय. तें कळत जाय मोगाच्यान. आमचें थंय तें कान उडोवन एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड. सेकंड आमचें थंय मोसोर हे आसलो तो समज नापयस जायचे तर तो ऑटोमॅटिकली आमी कान उडय जाय तर तो अशें मुठीन कान उडोवंक जायना. ताका म्हणटा एक्नॉलेज जेलसी वॅन इट इज एक्नॉलेज जेलसी वेर इट इज. तुजें थंय तो मोसोर आसा पयलें समजोन घे म्हाका कित्याक अशें जाता. थोडीं जाणां डायरेक्टली म्हणटात येवन म्हजे कडेन फादर म्हाका मस्त मोसोर जाता फादर. तांकां पळयता मस्त मोसोर जाता म्हाका. हांव म्हळ्यार इज इट अ पॉझिटीव जेलसी ऑर नेगेटीव जेलसी. आतां हें घालें काय पॉझिटीव जेलसी नेगेटीव 2 टायप्स आर देर. पॉझिटीव जेलसी म्हळ्यार आतां हिल्डा बाय हांगा बसल्या. हिल्डा बायक पळय वा सकाळीं त्या बेलतांगडी जावन ती हांगा आयल्या त्या बसार चडोवन ह्या प्रायर आनी तिका आतां खंय खंय वता ती तिचे थोडे टूर्स आनी करता. हें पुरो पळयता आसतना ही काल हिका थंय पुरो वचोंक मेळटा म्हाका मेळना म्हण हांव नेगेटिवली चिंतलें जाल्यार तें हांवें बरें तिका सांगलें वच बाये कितले पांच काटे पुलोन उबोंक जाता जाल्यार उबोन वच. तितलें बरें कितले जाग्यांक वचोंक आसा तितलें वच. आनी तिका देवान दिल्ल्या त्या भलायके खातीर देवाक आर्गां दी जाय. होपा देवाक आर्गां दी जाय. दॅट इज वॉट पॉझिटीव जेलसी. पॉझिटीव जेलसी म्हणटा ताका पॉझिटिविटी म्हणटा. जेलसी म्हणचे नाका ताका. नेगेटीव इज अरे देवा ताका जालां हाका मेळना ताका आसा हाका आसा म्हाका जाय म्हाका जाय म्हाका जाय. थोड्यांनी पळय जे काजार जाल्ल्या उपरांत बायलांचे एक विधोळी ताणें म्हाका फोन कर म्हणजे फादर कोण हें हाका सॅटिस्फाय करचें फादर पयलें गोतूच नासलें. तें तशेंच रे म्हळें हांवें पयलें तशेंच. इट इज सी ऑफ ग्लास. पयलें कांय कळना. पयलें पुरो वतालो नेणें नेणें. आतां कळटा की ओय फादर इट इज अ पेन इन द नेक फादर. डोंट कॉज पेन इन द नेक टू एनीबडी. तसले डिजायर नाका जाल्यार आपल्याची आशा करिनाकात. कितें आसा मंत्री कितलें आसा तितले पांय आमी सोडया आनी देवा कडेन मागया. तुका एक्स्ट्रा काल्याक आसलें पुरो त्या प्रमाणें जियोंकी आमकां जाता. त्या देखून एक्नॉलेज जेलसी तुजें थंय आसा ती समजून घे. थोड्यांक सुपर क्रिटिकल हेरांनी केलें खंयचेंय जायना हेरांनी केलें कांयच जायना. हांवें म्हणचें आसा परच्या हप्त्यान म्हणलें न्ही हांवें तुजें फंक्शन हांवें इवाल्युएट करचें न्ही. तुजें फंक्शन तुका सोडिल्लें. हांव आयलां बऱ्या तरान तें फंक्शन एन्जॉय करता बऱ्या तरान जेवता आनी तुका मेळटा तुका एक उल्हास वाटयता आनी बाटी वता. दॅट इज वॉट माय जॉब. त्या देखून सुपर क्रिटिकल जावन कांय करूंक ना. तुका क्रिटिकल करूंक आसा
त्या मनशाला वच बरें करून बस मागीर आनी ताका सांगे अशें 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 म्हूण सांग. ताच्या बदलाक ताचे व्हरून खंय खंय सांग. ताका ती कालयली जाली स्त्री म्हणा लागली, फादर म्हाका कितलें बेजार भोगता गो, म्हजे विशयान कितें कितें सांगतात कोणा फादर. बाये कोणी कितें सांगल्यार तसलो मात्र समजून घेता, ना तर उरलो समजून घेना ते तो चिंता. हो मनीस काल्या ह्या विशयान ते सांगता. त्या देखून सुपर क्रिटिकल आमी आसोंक न्हय, आमी आसा जाय सुपर अप्रिशिएटींग. सुपर अप्रिशिएटींग. त्या देखून आमचो पात्र वता इज ऑफ गुड मेमरी. फादर डेनीस अलाहाबादचे ते विजी जावन आसले. ताणें म्हणचे केदाळे केलो कोणी येवं दी, लेट युअर लायट शायन, लेट युअर लायट शायन ब्रायटली. सड्ड थोडे आमी एक सरमाव दिलो जाल्यार एक मीस बरें भेटयलें जाल्यार ते बरें म्हळ्यार एक सुटसुडायन बरें जीव दिवपाच्या रितीर भेटयलें. तो म्हणटा लेट युअर लायट शायन. पळयात तें दॅट इज वॉट वी आर सुपर एनकरेजींग. तें आमचें गोल. तिसरें हेरांची तालेंतां तुका आशिर्वाद. तुज्या कम्युनिटींत ह्या तुज्या कुटुंबांत थोडे जाण बारी एक्स्ट्रावर्ट आसात, जावंक पुरो तांची बरी तालेंतां आसात. दॅट्स अ बूस्ट फॉर यू. फाल्यां सेकंड तुका कांय गरज पडली आपय ताका ये कर न्ही म्हाका, तुका बरो माटो घालूंक वताचो वय आं जायत बरें आसा. पयलीं आमी मॉडलां वळटा, आतां कोण मॉडलां वळ, आतां कोण वळनात न्हय. आतां मॉडलां वळची आसले मॉडलां कातन कोण व्हरतात म्हण राखून आसतात. पयलें एक मॉडल पडल्यार पुरो मायन म्हणचे जालें वचून हाडा रे वळोंक आसा, नातल्यार हीर काडया म्हणटाले. आतां हीर येना काय पुरो दॅट्स ऑल डिफरन्स. ओके पूण आमी तेच हें करता आसतना आमी म्हणटाले बरें करून वळी जाय, बरें आसा जाय. आनी ते एक एक तरेची तालेंतां एक एकल्या मेळटा आसतना कशें कडयेक रूच दिता की दुसरें इन्ग्रेडियंट घालतना, तशेंच आमची तालेंतां आमच्या जिवनाक रूच दितात. त्या देखून हेरांची तालेंतां पळोवन आमी मोसर पावचो, हेरांची तालेंतां पळोवन खुशी पावचें. ताका तें तालेंताचो बोवा पुरपायचे, ताका आपय आं ये तूं हें कर तूं तें कर. ओके थोड्यांक आतां एक जोक सांगचे, थोड्यांक उडास आसा, थोड्यांक एक व्हेरी ह्युमरसली जोक सांगचे आसा. तुका तें ना जावंक पुरो ते ओगत तूं भशेन म्हाका जोक सांगता काले वो आतां कर तेर्स करीचे आसलो. पुरो टायम मरे तेर्स करीचे म्हण कांय गरज ना. पिकनेक वतना तेर्सी आसा, मागणे आसा, जोक्सी आसात, उडकाणाय आसात, नासी आसा, कितें सगळें आसा. ताका फॉर एवरीथींग देर इज अ टायम. आनी तें पुरो मिक्स करूंक कळत जाय. त्या देखून कोणें एक जोक सांगलो म्हणून ओ सोद ओ घाले अशें सांगता. थोड्यांक एक ह्युमरसली घालची तालेंतां आसात. त्या देखून आमी तें प्लेजरेटीव म्हणून चिंतून अयो ताणें तसो जोक सांगलो आमी एंत सांगून वचोन जाला पूण तूं तेंत करून आनी भोंवताय न्ही सोड तें. मगेच्यान दॅट इज वॉज ह्युमरसली वे आमी कितें आमची तालेंतां आसा ती सगळीं आमी उपयोग करून शिकले जाल्यार भोव बरें आसा. सो तें हर एक तालेंत देवाक समर्पीत करचें, स्वार्थी जिवनाक न्हय, देवाक समर्पीत करचें, देवाच्या वरता जिवितांत आमी एक जावचें. तसलें तालेंत आमचें तें. सेंट विन्सेंट डी पॉल सेंट फ्रांसीस डी सेल्साक पळोवन म्हणटालो वॉट ए वंडरफूल ब्युटिफूल एक्सलंट बिशप इज. देवाकार घेतालो आनी म्हणटालो यू क्रिएटेड हिम बोवा पुरबायसो, सोबीत वर्तो, जाणवायसो, बिसायबतो. आनी सेंट विन्सेंट डी पॉल इलो रागिश्ट. तें पळोवन तो त्या बिसायबा पळोवन म्हणटालो गे ताचें सादेपण, ताची सोंसणीकाय, ताचें समाधान म्हाका दी देवा. पळया म्हाका दी देव. यूज टू अप्रिशिएट. आनी तो म्हणटालो खंय वॉट ए ब्युटिफूल बिशप इज. And if this human being is so beautiful, वो मनीस जावन आसलो बिसायब इतलो सोबीत, इतलो आपुरबायचो, तर म्हजो देव कितलो सोबीत आनी कितलो आपुरबायचो म्हणटालो खंय तो. कितलो आपुरबायचो म्हजो देव. यू सी वॉट ए ब्युटिफूल वे ऑफ अंडरस्टँडींग. त्या देखून मगेच्यान आमचें थंय कांय ना, आमकां देवान दिवं ना म्हणून सांगना. आमकां देवान जायतें दिलां आनी कितलें दिलां. फ्रांसीस असिसी केदाळे म्हणटा आसतलो जें कितें म्हजें थंय ना तें हेरांत आसा. तर म्हजी कम्युनिटी, म्हजे भाव म्हजे सांगात एक जावन जियेत आसतना आमी ग्रेस्त म्हणटालो तो. सान फ्रांसीस असिसीक तितलें वर्थ तें देणें प्रिचींग करचें नासलें. पूण सान आंतोनीक तें बरें देणें आशिल्लें. तो बरो शिकुल्लो आनी स्कॉलर म्हणटा ताका आमी. आनी तसलें देणें आसतना सान फ्रांसीस असिसी ताका आपयता आनी म्हणटा तुवें आमच्या भावांक शिकय जाय, तुवें थियोलॉजी शिकय जाय. पळया उरलो जाल्यार म्हणटा नाका तुका म्हज्याक व्हड जाता. फ्रांसीस असिसी म्हणलो आय वॉन्ट टू बी द लिस्ट ऑफ ऑल, आय वॉन्ट टू बी द लिस्ट ऑफ ऑल. म्हणजे थंय तो मसून हांसोंक नजो म्हणा लागलो. तो हांसो नजो केदाळा वेन आय एम फिलींग देवान हरएक दिलें. त्या खातीर सान फ्रांसीस असिसी हरएक भाव आनी भयणी म्हणटा मात्र न्हय, तो म्हणटा देवा तुवें इतलें बरें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. येदळ हांवें कितेंच करूंक ना,
आनी मुखार हांव आराम करतां. पळय येदोळ केलें तें सकडी गेलें आनी मुखार हांव आय बिगीन अगेन. टील नाव आय हॅड डन नथींग, आय बिगीन अगेन. आमच्या जिवनान मोगाचें न्हू. एकेद आमी हेरांक एनकरेज करूं ना. हेरान थंय मसर पावल्या ते सण न्हू बऱ्या तरान हेरांचें बरेंपण आमी आपणाक जाय. ही देवाची रचना. God has created them beautiful. God has created them handsome. Appreciate that. वगैरे म्हणचे आसा. I thank God for your great personality म्हणचे आसा. Thank God. कित्याक देवान तुका ती दिनातली जाल्यार ती आसती ना. तर मोगाच्या भावान बेडीनो वापरबाय तरान देवान दिले चड बरेपणां मागोवन घेवया. चड आनी चड मापान उदार जावया. चड आनी चड मापान डेपॉझीट करया. कितें पयशे न्ही, एनर्जी. पॉझिटिव्ह एनर्जी डेपॉझीट करया आनी ती पॉझिटिव्ह एनर्जी वील कम व्हेरी हँडी टू यू. ताका ते देवाचे आशिर्वाद मागता आसतना विनोद गांगुळे आनी ताच्या सगळ्या कुटुंबाक देवाचो संदेश प्रसार करता तांचेवर तुजे आशिर्वाद घाल. तांकां बरें आपुरबाय तरान सांबाळ, बरी भलायकी तांकां दी आनी चड आनी चड मापान तुजें वर्ते प्रसारण करता आसतना तांकां जाय जाल्यार मदींचें समाधान, ते वर्ते संतोष आनी उल्हास दिता आसतना आम्हा सर्वांकी जाय तें बरेंपण फावो कर. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी. आमेन.